नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता. मोडण पडिले कोडीबाग सदाशिवगड संपर्क ब्रिज काडूक मुंबईच्या येवची आशिल्ली होड बार्ज दवरूंक काळी न्हंय किनारेचेर नवीन जेट्टी करचे कार्य सुरू आसा. कोडीबागात नवीन ब्रिजा पोंदाच्यान न्हंय किनारेचेर सुमार 75 मीटर लांब जेट्टी करूंक IRB कंपनीन काम सुरू केला. न्हंय किनारेच्यान सुमार 2 फूट जास्त भायल्यान जेट्टी करचे कार्य चल्ला. चतुष्पद राष्ट्रीय महामार्ग करचे काम करत आशिल्ले IRB कंपनीन मोडिले ब्रिज काडचे कार्य घेयला. न्हंयत पडिले ब्रिजाचे कॉन्क्रीट स्लॅब काडचे बरोबर मोडचे बाकी आशिल्ले सुमार 330 मीटर ब्रिज सुद्दां मोड काडचे आसा. तेजेन क्रेन कॉन्क्रीट काडूक इतर मशिनरी आनी बार्ज हाडचे आसा आनी ती हिंगा बार्ज हाडल्यार बार्ज दवरचे साठीर व्हड प्रमाणात जेट्टी करचे कार्य सुरू आसा. शिरूर डोंगर कोसळिल्ल्या प्रकरणासंबंध चलत आशिल्ले तिसरे टप्प्याचे शोध कार्य गंगावळी न्हंयत बंद करून पहिले च्या हॉटेल आशिल्ल्या जाग्याचेर सुरू केला. जुलय 16 तारखेक राष्ट्रीय महामार्ग शिरूर लागीं व्हड प्रमाणात डोंगर कोसळून 11 लोक नापत्ते जाल्ले. त्यापैकी 9 लोकांले मृतदेह पत्ते लागले जाल्यार अजुनूय 2 स्थानिक लोकांलो पत्तो लागचे बाकी आसा. जगन्नाथ आनी लोकेश नांवाचे 2 व्यक्तीले शोध कार्य सुरू आसा. जाल्यार इतले दिवस गंगावळी न्हंयत शोध कार्य करत आशिल्ले. पण आता पहिले हॉटेल आशिल्ल्या जाग्याचेर JCB मार्फत माती काडचे काम सुरू आसा. ह्या शोध कार्यात हॉटेलांतले आयदन घराचे टायल्स पत्तो लागला. मुख्य म्हणल्यार हांगा मनशाले हाड बी मेळ्ळा. तेजेन आनी 2 व्यक्ती ह्याच जाग्याचेर उरची शक्यता आशिल्ले बद्दल अंदाज व्यक्त करून शोध कार्य सुरू केला. पूर्वजांपासून वापरतेत येयल्ली स्मशानभूमी स्थानिकांक वापरूंक बंद केल्ले बद्दल स्थानिक नागरिकांनी विरोध व्यक्त केले. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायती भागात येवचे दांडेबाग हांगा गेल्ले काही वर्सांपासून स्थानिक लोक अंत्यसंस्कारासाठी वापरतेत येयल्ले स्मशानभूमीचेर आशिल्ले धडधाडूक म्हणल्यार लाकूड धाडूक केल्ले स्टँड आनी सोलार विद्युत दीप JCB मार्फत काण उडयले. गेल्ले काही वर्सां फाटीं माजाळी ग्रामपंचायती वतीन सरकारी फंड वापरून लाकूड धाडूक अनुकूलता जावंक स्टँड आनी सोलार विद्युत दीप घालन दिल्ले. जाल्यार आतां ही जमीन खासगी आसा. सरकाराच्यान जमीन खुल्ला करूंक आदेश जाला अशें निमित्त सांगून ग्रामपंचायतीचे PDO, तहसीलदार, PSI, RI सगळे जाग्यार येवन स्मशानभूमीचेर खणले. इतले वर्स ही जमीन स्मशानभूमीक वापरतेत येयले. सरकारी फंड सुद्दां स्मशानभूमीसाठी उपयोग केला. पण आता अचानक ही जमीन खासगी कशी जाली? हेतूंत राजकारणाचो हात आशिल्लो दिसून येता. जाल्यार आमकां स्मशानभूमी मेळत पर्यंत हांगा कितेंच करूंक दिनात अशें स्थानिक हट करत येयलात. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಓನರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ತಪ್ಪು ದೇವರ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೇಪರ್ ಲಾಗೈತಿ ಶಿವ ಇದು ಇಸಾಗ ಬಾಯಲ ಹಂಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಾಪಿ ತಂದೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ತಂದೆ ತೆಗಿದ ಆಗಿದ
माजाळी ग्राम दांडेबाग आमगेल्या थंय मशानभूमी आशिल्ले मशानभूमी आसल्यार कुटुंब आमगेले थंय 100 आसात कुटुंब 100 आसल्यार आमगेले ते परंपरा आतां पासून न्ही पयले पासून आशिल्ली ते मशानभूमी आतां पळयल्यार थंय एका एकी येवन घेवन आमगेलो माजाळी पिडिओ राजेश नायक हेणे पुराय JCB हाडून कोसळून उडयला आमकां वाड्या वयल्याक कोणाकच खबर ना काहीच खबर ना कोणाक सांगलें बी ना काय ना आनी थंय बघल्यार वचून घेवन पोलिसांक बी घेवन येयला तशेंच आमगेल्या तहसीलदार साहेबाक बी घेवन येयला सगळ्याक घेवन येयला आनी 5:30 टायम जाल्या नंतर 5:30 येवन ते पुरा काडूं लागला तेजे पयले आमगेल्या थंय पंचायतीनच आमकां उदकाची वेवस्था करून दिल्ले तशेंच सोलाराक बी वेवस्था करून दिल्ले पळयल्यार आतां पळयल्यार पंचायती काही करून दिना म्हणून ते पुरा काडूं लागला ते कितें आमकां काहीच कळना पळयल्यार कितले म्हाका दिसता 700-800 वर्स जालें आसता आनी त्या हेका मशानभूमी खातीर आमी कितले किनारपट्टे समुद्र दंड कितलो आसत पळय तितले मशानभूमीक आमी तडेफुडें घालून गेल्यात कित्याक तडेफुडें घालून गेल्यात थंय उदक येता म्हण आनी थंयच आमी ते पुराय हे करून गेल्यात आतां आमकां थंय मशानभूमी थंयच जावं जाय कित्याक काय म्हणल्यार आनी आमकां जागोच ना थंय आतां कलियुग वचून किनारपट्टेर आशिल्ले पळय सगळे लोक आले हंच्यान गुजरात धरून घेवन कन्याकुमारी पर्यंत फिशरमॅन आले पुराय समुद्र लागूनच आसात पुराय मशानभूमी आतां पळयल्यार हे जायना म्हणटात तुमी कितें करा आनी मालक बी आमकां सांगलें ना अजून पर्यंत आतां मशानभूमी थंयच जावं जाय म्हण आमी सगळे दांडेपाकार आनी आमी सगळे मेळ घेवन आमी आतां ते तक्रार करचे आसात कित्याक काय म्हणल्यार आनी आमकां जागो ना जाल्यार आमी आतां कोणी मेल जाल्यार आमी डायरेक्ट होवन घेवन माजाळी ग्रामपंचायती कडेन दवन घेवन थंयच लाकूड घालून घेवन थंयच अंतसंस्कार करतले कित्याक ಆದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕಿದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಓನರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಂತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪ ನಾವೇ ದೇವಬಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು अंकोला तालुक्याच्या अवर्सा हांगा वाहन चालक वाहन मालक व्यापारस्त आणि स्थानिक सार्वजनिक संघटन एकत्र जावन श्री दुर्गादेवी मूर्ती प्रतिष्ठापन करून नवरात्री उत्सव आचरण करत आसात. हांगा दर वर्स भक्तीन आणि उमेदीन नवरात्री उत्सव आचरण करत येयलात. ग्रामस्थ सगळे एकत्र जावन नवरात्री उत्सव यशस्वी आचरण करत येयले. अवर्सा ग्रामस्थ मूर्ती विसर्जने दिवस विविध स्पर्धा आयोजित करत येयलात.
आयचे इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.